म्हादयचे उदक वळोवपाच्या विशयावयल्यान चालू आशिल्लो वाद वाडपाची शक्यताय आसा। म्हादय लवादाची सुनावणी जातली ताचे 2 दीस पयलीं गोंय सरकार अवमान याचिका दाखल करतले अशें उदका संसाधन मंत्री विनोद पालयेकारान सांगला। कर्नाटकान घुंवडायल्ले म्हादयचे उदक जाता तितले बेगीन बंद करचे अशें आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान मागलां। आमदार राजेश पाटणेकर आणि अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान म्हादयच्या विशयाचेर कॉलिंग अटेन्शन मोशन हाडिल्लें। तांच्यांनी सिस्टमॅटीक ताका डॅमेज करून डायवर्ट केला। सो बेसिकली वी आर टेकिंग अप द इशू, वी नो द सिरियसनेस एंड फायनली एनी गव्हर्मेंट वील ट्राय टू डिफेंड इट्स ओन पोजिशन। थंय बीजेपीचे गव्हर्मेंट आहा काँग्रेसचे गव्हर्मेंट इज इरेलेवंट। वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवर स्टेट्स इंटरेस्ट। अकॉर्डिंगली द IA is being moved. Probably today they are drafting, tomorrow it will be moved. He might have failed. I am not saying that he has not failed. That is his choice. But we have taken quick action. जेन्ना मॅटर इज सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट किंवा ट्रिब्युनल म्हणा, तेन्ना इतकी आसतना कर्नाटका गव्हर्मेंटान हे काम जवळ पूर्ण कशें केलें? इट इज नॉट द कंटेंट ऑफ द कोर्ट। म्हादयच्या विशयावयल्यान बुधवारा विधानसभेत युती सरकाराच्या आमदारां मदीं बरीच बाचाबाची जाली। आयकात तांचे म्हणणे। म्हाका उगडास येता, तुमी सभागृहाच्या सगळ्या आमदारांक निमंत्रण दिल्ले की आमी या म्हणून बस केल्ली, पण ना तिगूच जाण, स्पीकर हांव आनी 4 जाण, आमचो अलिना मॅडम आनी प्रसाद गांवकर। आयज बाब रेजिनाल खूब उलयलो आनी एन्थुजियाजम दाखयली, पूण खऱ्यांनी कावजांसान मोग ना। पॉलिटिक्स कोणी उलोवंक शकता, कावजांसान मोग आसपाक जाय। See, Maday is a very serious issue. All of us are concerned. When he is speaking, he is saying only 3 people came, casting aspersions. No, let me finish. information just wait. 4 people came. It is clearly casting aspersions on the other members of the house. काही जण information in the house. Just I'll Please correct yourself. तुम्ही गेले आणि ते खूप उपरांत गेला ना, हांव पयलीं गेला। सगळ्यान पयलीं हांव गेला, भियान आसतना कोणाक गेला। विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि इर्शाद शेख।